सेल डीड्स गिफ्ट डीड्स रजिस्टर करपा आसा तांकां पयलो वचून एक कायदो आहा. आमचे गोवा डिवायड जाल्ले डिस्ट्रिक्ट आहा, तालुका आहाय. एक सेल डीड करतो जाय, समज तूं मुगे गांवचें करपाचें माजोड्डेचें, त्या सेल डीडाचे बरोवपा जाय एम्बाट माजोड्डे, विलेज पंचायत ऑफ माजोर्डा, तालुका ऑफ सालसेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ गोवा. आनी तें मागीर रजिस्टर करपाक तालुका हेडक्वॉर्टर्स वचून करपाचें. माजोड्डे आहल्यार मडगांवां, कांसाले आहल्यार वास्को, बोरी आहल्यार पोंदा. दीस इज द रूल. आज सडनली ह्या गव्हर्मेंटान ती रूल चेंज केल्या आनी तुवें खुंयचे वचून खंय रजिस्टर करपा जाता. आतां माजोड्डे वचून हाल फोंड करपा जाता और वास्को करपा जाता. थोडे वर्स फाटीं ओल्ड डीड ऑफ सक्सेशन फळें आहलें ती हुंय चलताली. कोण वचून कॅपिंग करतालो, कोण वचून काणकोण करतालो आनी दोन एकले सोदून गेले मेळनासली. मागीर गव्हर्मेंटान लॉ चेंज केलो. हें सक्सेशन आनी स्पेशल नोटीस एक्ट येयले तेन्ना आतां एक्झिक्युटेडाक गेलो रेजिडन्सा थिंगा करूं जाय. हालीं हांव माजोड रावता वचून काणकोण करपा जायना. हें कित्याक करपाक पयलीं सद्याक रेकॉर्ड तालुका रेकॉर्ड त्या तालुक्यान तूं मेळपा जाय. नाव दीस इज नथींग बट अ फ्रॉड. हें पळय प्रॉपर्टी फ्रॉड चलताय ती फ्रॉड करपा जाय म्हणून हें चेंज केलां. मुगेल डिमांड आहा की इमिजिएटली that every taluka sale deed must be registered in that taluka alone. फाल्यां तरी हांव सोदपा वयता कोणें सेल डीड केलो म्हणून. सब रजिस्टर ऑफिसान डे बूक म्हण आसता. ते डे बुकाक थंय वाचत कोटा आयज दिसाक कोणें सेल डीड केलें ती. सो हांव कितें करता, हांव माजोड्डेचो गांवांत, हांव मुगे सेल डीड जातलें मडगांव म्हणून मडगांव चॅक करता. आतां तूं आनी कोणें केलें, कोणें फोंडें केलें फोंडें चॅक करूंक पडलें, मुरगांव चॅक करूंक पडलें, वास्को माजोड मडगांव चॅक करपा पडलें. आमी चॅक करपाकूच वतले सगळ्याक. म्हाका समजाय कित्याक लागून हें केलें तें. The purpose is oblique, is ulterior motive. हें लोकांक नाडपाक केलां. हें ह्यो सरकार पळय आहा तेंगे फकत धंदो लोकांक नाडपाचो आनी कायदो आहा तो आपणाक गुंडाक जाय त्या फायद्या करपाचो. 39 बी केलां, लोक झगटाय तें बी केलां, हें आनी केलां आनी पीपल आर नॉट रिएक्टिंग. हें इट्स अ व्हेरी बॅड सिट्युएशन. म्हाका दिसता लोकांनी हेजेर मोठो आवाज करपा जाय. सरकार जेन्ना हे करपाक सोदता, नाडपाक सोदता, सो इन वीच वे दे आर डुईंग. हांव सांगता तुका कशें तें कितें आहा. सरकार हें फॅसिलिटेट करता फ्रॉडस्टर्स आहाय तांकां. फ्रॉडस्टर्स सरकार मे नॉट ना पूण गव्हर्मेंटा पळय कोण आसा ताका इंट्रस्ट आहा लोकांक फ्रॉड फॅसिलिटेट करपाक. कितें जाता आतां आमी नॉर्मली कितें आहाय सब रजिस्ट्रार चोयता, वळखता, विटनेस चोयता आनी कोताय. आतां तुवें तर हिंगा व्हरून काणकोण केलें, ते कोण फ्रॉडस्टर आहाय तांकां भितरल्यान धरलो आनी काम केलें. हिंगा तूं हो सब रजिस्ट्रार तुगे रिफ्यूज करता, तूं थिंग वचून करता. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग वील हॅपन. दॅट इज वाय आय एम सेयिंग दिस शूड नॉट बी परमिटेड. हे पब्लिका भितर भिरांत पडटली. कित्याक पब्लिकाक त्रास जातले. मुगेल बाट तुवें व्हरून केपें विकिलें, हिंगा विकिलें, काणकोणा सोदून कोण वयतलो. आमी चोयलें न्ही आयज कितें जाता, कोणालें बाट कोणू विकता. सो मेनी केसीस आर देर. आनी ते वोद मिनिस्टर जाले आसले विकलोले नॉर्थ गोवाचे, MLA बी जाले. सो हें तेसलें फॅसिलिटेट करपाक केलें दिसता म्हाका. ना पण सरकार तुमी जेन्ना अशी आर्ग्युमेंट करता तेन्ना काउंटर जे सरकाराचे जे कोण आसतले सपोर्टर ते म्हणटले की इज ऑफ डुईंग म्हणजे इंटरॅक्शन एंड अदर पेपर वर्क हे केल्लेले आसा. मग ताजेर तुमचो कितें इज म्हणल्यार तूं सांग म्हाका इज कितें जातली तें सांग. समज तूं हाल्यां कांसालेचें सेल डीड हाडलें आनी फोंडे रेजिस्टर केलें, इज केसलें कोणा इज जातलें. वळखीचो कोणी जर ते ना वळखी न्ही. सी लँड रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लोकल. समज तूं सालसेती दिलें तें सालसेतीकूच जावपा जाय. तें वचून फोंडक्याच करता तूं. समजलो ना तूं. तालुका आहाय तुमचे, तालुका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट. आमचे मडगांव कोर्ट आहाय ते मडगांव वयताय. हाल तुमी गायलें मडगांव कोर्ट आहा तो व्हरून वास्को घाल म्हळ्यार केस जातलें जायना न्ही. यू हॅव क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिव्हिजन so that all details of that area are found in that administrative division. You can't take Salset to Ponda or Kanakona.